हांव सतीश मडकयकर, माजी पंच वेलिंग कुंकळे पंचायतीचो। हांगासर हे जे देवस्थान आसा हे दुबळेश्वर दुबळो महादेव म्हणून हे फामाद आसा आनी हांगा दर शिवरात्रेक मोठो उत्सव जाता आनी हांगा हजारोनी लोक ह्या दर्शनाक येता। आयच्या दिसा गांवांतले सादारण ह्या पंचक्रोशींतले कोणूच अशें हे चुकयनात हांगासर आज दर्शन दिले शिवाय। हांगासर ह्या देवाक पांय पडपा खातीर मुद्दम ते मडकय सायडींतले तशें माड्डोळ सायडींतले प्रियोळ सायडींतले ह्या सगळे आमचे वेलिंग पिळो कुंकळे भागांतले सगळे लोक हांगासर न चुकता येतात। हांव हांगा ल्हानपणा पासून तरी येता, केन्नाच हांवें शिवरात्र म्हणटा ती हांगासर चुकोवना। तशेंच ह्या देवस्थानाक हजारो वर्सांची परंपरा आसा। हांगासर हे जे देवूळ आसा हे तशेंच आसा, तेजी हे जावना उदरगत अशें जावना, पूण ते हजारो वर्सां पासून हे हांगासर ही परंपरा शिवरात्रेची हांगा चालू आसा। ल्हानपणा पासून तरी येता, केन्नाच हांवें शिवरात्र म्हणटा ती हांगासर चुकोवना। तशेंच ह्या देवस्थानाक हजारो वर्सांची परंपरा आसा। हांगासर हे जे देवूळ आसा हे तशेंच आसा, तेजी हे जावना उदरगत अशें जावना, पूण ते हजारो वर्सां पासून हे हांगासर ही परंपरा शिवरात्रेची हांगा चालू आसा। ल्हानपणा पासून तरी येता, केन्नाच हांवें शिवरात्र म्हणटा ती हांगासर चुकोवना चालू आसा। पयलीं हांगा ह्या देवस्थानाक सामकें जागृत देवस्थान म्हणून मान्यता हांगासर मेळिल्ली आसा आनी पयलीं हांगासर फळार घालताले, पार्सेकर कुटुंबिया तर्फे हांगासर फळार दिताले। मागीर हालीं हांगासर आतां सार्वजनीक महाप्रसादाची हालींच्या वर्सांनी वेवस्था केल्ली आसा आनी त्या खातीर हांगासर एक बरे पैकी हो कार्यक्रम हांगासर केलो वता। हांगासर महाप्रसाद जाल्या नंतर दीसभर सकाळी जो 7 अभिषेक सुरू जाता तो दीसभर हो कार्यक्रम हांगासर चालू आसता आनी देवाक हांगासर दर्शना खातीर जी रांग लागल्ली आसता सकाळ पासून रातचे पर्यंत ती चालूच आसता। तशेंच हांगासर नाटक आसता मागीर रातचे, सकाळी जो कार्यक्रम स्टार्ट जाता तो नाटक सोंपले नंतर मागीर तेची सांगता जाता। तर असो हो कार्यक्रम वेवस्थीत रित्या आनी जावपाक जाय आनी म्हणजे वेवस्थीत म्हणजे कशें सिस्टमॅटीक तो आनिकूय जावपाक जाय, आनिकूय ह्या उत्सवाची भरभराट जावं